स्वर्णगौरी व्रताची कहाणी गणपतील कहाणी हा माझी तुमक सांगता मेगेले चॅनल पहिले पण कोण पळत असच की त्यांनी हे चॅनलाक सबस्क्राईब करायचे म्हणून सांगता हाज्यानं आमगेली बाकी उरी रोट्टू काणे बी तुमके पावताच नैमिषारण्यातून शौनकादी मुन्यो सूतपुराणिका वर्षीचे बसून घेणू शिवपुराणानिक ऐकत उरताच तेन्ना सूतपुराणिक तांकां स्वर्णगौरी व्रत ताची काणी सांगता कैलास पर्वतांतून ईश्वर पार्वती सिंहासनाचेर बशिल्ली उरताची तांकां सुतलूची सिद्ध साध्य गंधर्व देव देवतगणां ओटूची बशिल्ली उरताची तेन्ना थंय नंदी आनी भृंगी दोगो लोक डॅन्स करताचे तशी पार्वती मंगळ आरती घेवन घेवन ईश्वराक आर्दक येता सॅस मारता आनी तेगेले स्तुती करता ईश्वर खुशीन पार्वतीक आपणाले बाजून बस करून घेता ओट लोक ईश्वराला जय जयकार करताचे थंय स्कंद म्हळ्यार ईश्वराच्या लोभी थंय उरता तो मुखार येवन बापायक पांय पडून रमता ईश्वर ताका विचारता चेडा कसो न्ही तूं कसो विचारचें आसा विचार म्हणटा तेन्ना षण्मुख स्वामी म्हणटा बापा आनी कसो न्ही लोककल्याणा खातीर हांव तुका एक प्रश्न विचारता लोकांक सुखान उरका तांकां सर्व संपत्तू सौभाग्य ऐश्वर्य म्हणका तांकां चेडू बाळ नात्र पणत्र जावं घेवन तांगे बरशी तांणी खुशीन आनंदान उरत अशी खंयचेय पुणेन एक व्रत तांणी करून हें ಒಟ್ಟು साध्य करून घेता तशी उरलें तूं म्हाका सांगता म्हणटा तेन्ना ईश्वराक खुशी येता तो म्हणटा चेडा तूं अगदीची योग्य आशिल्ले प्रश्न म्हाका विचारले हय लोककल्याणा खातीर लोकाले बऱ्यापणा खातीर एक सान व्रत आसा ते अगदी म्हत्वाचें आनी एक महिमान्वित आसा तें कशें की म्हळ्यार स्वर्णगौरी व्रत स्वर्णगौरी म्हळ्यार ही तुगेली अम्मा पार्वतीची तिगेलें व्रत कशें करचें म्हण हांव तुका सांगता आनी हें कोण केल्लें तें बी सांगता म्हापशी विमलापुरम म्हणलो गांव आशिल्लो ताचे बाजूनची सरस्वती न्हंय व्हांवता आशिल्ली ते विमलापुरांतून चंद्रप्रभा म्हण एक राय आशिल्लो ताका 2 लोक बायलो दोगो लोक पतिव्रता शिरोमण्यो घोवा जाय आशिल्ली तशी तेगेले सहचर्य करून घेवन तेन्ना म्हटलं खुशी उरताच राय बी तशी प्रजापालन अगदीची येता योग्य जेवण करतात प्रज म्हळ्यार तेगेले चेडूशी तशी तो तांकां प्रीत करून सांबाळ करता आशिल्लो एक पण तो रानाक प्राण्यांक मारच्या म्हणून येता भेट घेवच्याक थंय तो सिंह वागू करडी हरीण अशी प्राण्या वटून मार घेवन जरा मुखार वता तेन्ना ताका मस्त तानशी लागता आनी थकील उरता तेन्ना ताका तान लागली म्हणून तो उदका शोध घेता वता गेल्यार थंय एक ताका सरोवर मेळटा ते सरोवरांतून सुमार इतले अप्सरस्त्री न्हांव घेवन अणवळ न्हेसून घेवन एक देवील प्रतिम दवरून घेवन पूज करता उरताच ते हो पळयता हाका आश्चर्य येता हो पयन उदक पिंगून तान भागोवन घेता आनी मुखार वचून तांकां पांय पडून घेवन अम्मा तुमी कोण हांगा हें कसो व्रत करता आसाची म्हूण विचारता तातूंत एक बायल मनुश्य म्हणटा आमी स्वर्णगौरी व्रत करता आसाची हें व्रत केले निमित्तान अट्टू नमन्याचे ऐश्वर्य सूख सौभाग्य चेडबाळ नात्र पणत्र जावं घेवन कोण हें करता की तांचे अट्टू सूख मेळटा तांणी चेडवां बरशी नात्रा बरशी पणत्रा बरशी अगदीची खुशीन जीवन करून शेवटी तांणी
शिवलोका वचून पावताची. अनेकदांनी ती विचारता तू कोण हो म्हण. हो सांगता आपण विमलापूर राज्याचे रायो. हांगा मृग मारचे खातीर म्हण हांव आयलो. तेन्ना तुमकां पळयलें म्हण सांगता. तेन्ना ते बायल म्हणटाची तूं बी हें कर रे, तुका बी मस्त बरें येता जेन्ना म्हण. तागेल्याक ते व्रत तेणी करे शिताचे. तशी राय म्हणटा हें व्रत एक पंत केल्या पुरो एक म्हण विचारता. तेन्ना ती अप्सरा स्त्री म्हणटा हें व्रत 16 वर्स पासून करता, नंतर उद्यापन करता. हें व्रत करता आसतना 16 घंटे आशिल्ले दोर दवरगे न्हू देवीक. ते दोर दवरगेन हळदी कुंकम गंध अक्षतांनी लावगेन पूज करून कडे हाता बांदून घेवका. हें व्रत 16 वर्स पासून करचें जेन्ना अशी मदीं सोडका म्हण गेले बा. तेन्ना बी ताजें उद्यापन कर न्हू ताजें एक परिपूर्ण करचें येता म्हूण सांगता. तेन्ना रायू बी भक्तिभावान तांगे बरशी तें व्रत करता. तेन्ना ताका एक दोर दिता 16 घंटे आहले. तो ते आपल्या हाता बांदून घेन तांकां पांय पळोवन घेन तांकां धन्यवाद सांगून घेन परत ताका राज्यांत येता. घरा येवच्या कची ताका म्हालगड बायल म्हळ्यार भारी प्रिती. तिका तो ते सांगता जे तिका कसो दिसता की म्हळ्यार घोवालो तो दोर पळोवन कसके माटमोडीची कितें दोर म्हणून ती तो दोर त्या हातांतल्यान काडटा. तो म्हणटा काणाका म्हण. जाल्यार बी आयकना घेवन घेन एक रागान ती तांगेले उद्यानवनाचे हांगा एक सुकिल्लो रूख उरता ताजेर काण उडयता. तीन ते उडोवच्या कसं येता की एक चमत्कार असो घडता. तो सुकील रूख एकदम ताका एक म्हयन्यान जीव सो येवंक न्हू ताका पालवी येताची फूल येता आनी ताका फळ बी येता. ते रुखाक एक चंद येता. ते धाकली राणी पळयता. ती कसं करता की म्हळ्यार ते उद्यानवनात फिरच्या गेल्यावर करून तर रुखार पडेल दोर घेवन आपण बांदून घेता हाताक. ते दोर उडयले राणी कसं येता की म्हळ्यार ते दोराक तिणें अपमान केलो न्हय. रायाक तिचेर एक तिरस्कार सो येता. आपण इतलें सांगलें बेयकन अशी तो पूज केलो दोर हिणें उडयलो न्हय म्हूण तो तिगेले उल्लोचे सोडता आनी एक तिरस्कार भावने ती पळयता. थंय राज्यांत तशी लोटलोकूची राजमहलांत तशी लोक ते राणी पळयले एक म्हणे ना तोंड वांकडे करता कोणी तिगेले उलयनाचे. आनी धाकल राणीन दोर बंद घेतलो ताजें फल कसं येता की म्हळ्यार राय तिका आनीक मस्त प्रीत करता. ही कितले विनयवंत बायल आपणायली म्हणून बाकी लोक बी तिका मस्त प्रीतीची आदर असो करता. हे पळोवन न्हू म्हालगड बायलीक मस्त दुख्ख जाता. ती राणी दुख्खान घरांतल्यान भायर पण वता. चमकताची ती रान्ना वाट धरता. तिणें भुकेन कसं खावें म्हूण गेल्यार झाडांतल्यान फलाची माय जाता. तिणें आपुळेल झाड उठून सुकून वता. उदक पिवचें म्हणून न्हंयतल्या गेले बा ते उदक एकदम तिणें आपूडच्या कशी आट्टून वता. ती तान आनीक भुकेन तळमळता. तेन्ना तिका तिगेले केल्ले चुकेचे कळता आनीक मस्त पश्चाताप पावती. अरे मेल घोवाल सांगिल्लें उतर आयकना अशी हा ते दोराक अपमान केलो न्हय म्हणून पश्चाताप जाता तिका. ती वता वताची ऋषाश्रमांत आनी वता. कोणी तिका भितर घेनाची. ही घोवाल उतर आयकना अशीची तेगेले एक अपमान केलो बायल मनुश्य म्हणून तिका कोणीची आश्रय दिनाची. ती मस्त दुख्खान वता मुखार आनी थंय म्हणटाची तिका गणपतीलें दर्शन जाता. तेन्ना तिका पश्चाताप जावन गणपतीलें आराधन करता. आनी मुखार वता. मुखार गेली की वनदेवत मेळटा तिका. जाल्यार वनदेवतेक बी हिगे बद्दल पाप दिसता जाल्यार ती कसं हिका सांगना. ती एकदम अदृश्य जावन वता. तेन्ना ही एक फातरार बसून मस्त बेजार करता. देवा म्हगेलें जीवन कसं जालें पळय. हांव कितले रायाली प्रितीची बायल आशिल्ली खंयचे थाटान आशिल्लें हांव आनी आज म्हगेलें एक चुकीन हांव खंयच्या अवस्थे येवन पावली पळय. हांव उरून कसो उपयोग म्हूण भारी दुख्ख करता आनी स्वर्णगौरीले उडगास बी करता. ताच्यान स्वर्णगौरीक तिगेचेर दयशी येता आनी ती थंय प्रत्यक्ष जाता. आनी तिका सांगता
हांव कोण म्हण कळवे तुका म्हण विचारता. तेन्ना ही पांय पड म्हणटा, गौरी माता म्हाका माफ कर, हांव तुगेले दोराचे भारी अपमान केलो, ताजें फळ बी भोगलें हांव, मागीर दय कर म्हणून अगदी दिनवाणीन तिगे लागीं प्रार्थना करता आनी गौरी स्तुती करता. तेन्ना गौरी तिका म्हणटा, उरो तूं आतां घरा वच आनी मागीर तें व्रत परत कर, तूं तुका बरें जाता म्हूण सांग ती अदृश्य जाता. हिरा आनी थंयच्यान परत आपणाले राजमहाला येता. येवन घोवा लागीं मस्त माफी मागता आनी घोवा भरशिकाची बसून घेवन स्वर्णगौरी व्रत करता. ते केल्ले निमित्तान तिगेले गेलेलो अट्टूच भाग्य तिका परत मेळटा. राय बी तिका प्रीत करता, महलांत लोट लोक तिका आदर करून घेवन गौरव दिताची आनी ती खुशीन उरता. तो रायल दोनी बायलो प्रती वर्स भाद्रपदा मासाचे तृतीय दिवस ते स्वर्णगौरी व्रत करताची, कायम करताची. तांकां चेडो बाळ नात्र पणत्र जाताची, तांणी अगदी तांगे बरशी खुशीन दिवस काडताचे आनी शेवटीची तांणी तिग लोक शिवसायुज्य प्राप्त करून घेताचे. स्वर्णगौरी व्रताचे महिमा अशी आसा म्हूण ईश्वर सुब्रह्मण्य स्वामीक सांगता. सुब्रह्मण्य स्वामी ईश्वरा पांय पडून रावता, बापा तूं बरें सांगलें म्हाका म्हणून. अशी ही काणी सूतपुराणीक शौनकादी ऋषांक सांगता. हे व्रत कोण करताच की ना आयकताच की सांगताच की तांकां कोट्टू लोकांक ते स्वर्णगौरी मातेले आशिर्वादान सकल संपत्तू सौभाग्य मेळून चेडो बाळ जावन नात्र पणत्र जावन ओटलो खुशीन उरताची आनी तांचे कडेन लास्ट मुक्ती प्राप्त जावन शिवपद प्राप्त जाता. गणपतील काणी भाद्रपद मासा चवथी दिवस पार्वती अशी बशिल्ली उरता एकलीच. ईश्वर भायर गेलो उरता, तिगेले दासी बी थंय उरनाचे. तिका न्हांवच्या वचका म्हूण दिसता. जेन्ना न्हांवच्या गेली तेन्ना कोणी आयल्या रे बागेल कोण करताची म्हणून ती तिगेली तपश्शक्तीन एक 8-10 वर्सां चेल्ल्याक निर्माणशी करते आनी ताका जीवशक्ती भरती. ते चेल्ल्याक चेडा हांगा उर, हांव न्हांवन येता, कोणी आयले भितर सोड नाका म्हूण सांगून घेवन ती भितर वता. हो चेल्लो भायर येयचे राबून राखणदार करता उरता. थोड्या वेळान ईश्वर थंय येता, ताका कसले गोत्तूर ना. तो भितरच वता. तेन्ना हो चेल्लो एकदम अडगडसो न्हू, ए कोण रे तूं, खंय वता, भितर वच नाका म्हणटा. तेन्ना ईश्वराक हांस येता, सांज चेल्लो न्हय. तेगेलें उतर ताका बरें आवडटा आनी तो चेल्लो पळोवचे बी भारी छंद उरता. गोलो तोंड आनी जावन हडोड दोळे आनीक हसमुखो चेहरो. ईश्वर ताका विचारता, कोण रे तूं म्हणटा. आनीक कोणाल चेल्लो तूं म्हणटा. हांव म्हगेलो अम्माल चेल्लो म्हणटा. तुगेलो अम्मा कोण म्हणटा. म्हगेलो अम्मा अम्मा म्हणटा. तेन्ना ईश्वर म्हणटा, म्हाका भितर वचचें रे चेडा, म्हाका वाट सोड, म्हगेलें घर हें म्हणटा. ना ना अम्मा ना, कोणाका भितर सोडनाका म्हळ्या. हांव म्हगेलो अम्मान सांगिल्लें तशें आयकतालो चेल्लो, हांव तुमकां भितर वचचें दिना म्हणटा. ईश्वर ताका पंचंद करून सांगता, जरा रागसो करून सांगता. कसो सांगल्यार हो ताका वाट सोडना. कडेकल्यार ईश्वरा रागसो येता. खरें म्हळ्यार ईश्वर अगदी शांत स्वभावाचो. तसो लोक चिडल्यार मस्त राग इश्ट न्हय. मागचे मुखार कसले विचार करनाशे ईश्वर तागेलें त्रिशूल घेवन त्या चेडवाले गळ कापून सोडता. तेन्ना तो अम्मा म्हूण घेवन किंच मारून घेवन जीव सोडता. ताणें ते किंचाळीन आवाज आयकून पार्वती एकदम भायर येता. आयल्यार ते चेडूं मरून पडल्या. ते पळोवन ती मस्त दुख्ख करता, आक्रोश करता. चेडा खंय गेल तूं म्हणून मस्त हडोडावन रडत आसतना ईश्वराक तागेली चूक कळटा. पार्वती ते किंचाळ आवाजाक ಒಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ನೋಡುತ್ತಾ ಸರ್ವತ ಒಟ್लोक तिका समाधान करतात. बरो जावन गेले ताचे कडेन दुःख कर नाका म्हण. ईश्वर बी म्हणटा, देवी म्हगेली चूक जाली, म्हाका गोत ना हें तुगेलें चेडूं म्हण सांगून
होई हांवें सृश्टी केली चेडूड हे मागीर अगदी जिवाचे म्हूण ती सांगता घोवाक म्हाका मागीर चेडूड जाव का परत तुम्ही कसले मारले हाका हांवें सांगितलें ताका कोणाका भितर सोडनाक म्हूण ती सांगता. तेन्ना ती ईश्वराक कसं करता म्हूण कळना. तेन्ना तो नंदी कापयता आनीक उत्तर दिकान कोण माती करून न्हिदलेच पळय तेंगेले गळ हाड म्हूण सांगता कापून. हो नंदी वता ओटू कडेन फिरता ताका कोण्णी दिसनाच. एक रान्नान तूं एक हस्ती उत्तरे दिकान माती करून न्हिदल्ली उरता. हो नंदी विचार कसलो करना वता तागेले गळ कापता आनी ते हस्तील तोंड घेवन हांगा येता. ईश्वर ते बी पळयना पाप. ते नंदीन वयल्यान वस्त्र घालून धांपून हाडली उरता. ते चेडवाक ते लाई म्हूण सांगता. हो नंदी वता ते हस्तील तोंड ताका लावन सोडता. ईश्वर ताका आशिर्वाद दिता जीव येवो म्हूण. आनी नंतर पळय हो नंदी ते वस्त्र काडता पळयल्यार हस्ती तोंड ते चेडवा लायिल्लें. ओट्टू लोकांक ते पळोवन आश्चर्यशें येता. कोणी कसं उलयलें दिले. पार्वती म्हणटा देवा हे कसं केलें तुवें ओट्टूसून मागीर चेडवाक हस्तील तोंड लायलें वय तुवें. आतां लोक जगान तूं लोट्टू लोक कितले हांसता की मागेले चेडवा पळोवन म्हूण आनी परत ती ईश्वरा लेगी सांगता. तेन्ना ईश्वर म्हणटा देवी तूं काळजी करनाका हांवें चेडवाक ओट्टू लोकां पासून श्रेश्ठ करता. हाका मागीर गणाचो अधिपती करता हांव आनीक हाका गणपती म्हूण नांव दिवं शिता. हो गणनायक आनी हाका फस्ट पूज करून बाकी खंयचेय देवाला पूज करता. हागेर पूज करचे पयलीं खंयचेय व्रत केले ना खंयचेय देवाला आराधन केली तर ती पावना. हो प्रथम पूजित म्हण जगत प्रसिद्ध जाता म्हूण आशिर्वाद करता. ते आयकून पार्वती बीजे खुशी जाता. तशें हांव तेन्नाच्यान कोण्णी कसं नाही करचें आसल्यार पयलीं गणपतीले पूज कर कडेन बाकीचे पुजेचे विधानांनी करता. अशें ईश्वर गणपतीक आशिर्वाद दिता न्हय. तशी भाद्रपदांतले चवथी दिवस गणपतीले वाडदिवस म्हूण जाता. अशी उरका जाल्यार एक पण मुशक राज म्हूण एकलो भारी गर्वान ओट्टू लोकांक तोंदर दिता आशिल्लो. तेन्ना हो गणपती कसो करता की म्हळ्यार वचून ते मुशक राजाक युध्द करून हरयता आनी ताका आपणालें वाहन म्हूण करून घेता. आनी तेन्नाच्यान गणपती खंयी वचचें आसल्यार इंद्राचेर बसून वता आशिल्लो. कित्याक म्हण हरील तेन्ना तो मुशक रायो गणपतीक पांय पडून सांगता हांव तुका शरण आयलां म्हाका तुगेलो सेवक करूंक गे आनी हांव कायम तुगे बरें शिवरो तशें म्हाका वर प्रदान कर म्हणटाना मागीर उरता. ते प्रकार गणपती कायम इंद्राचेर बसूनच तेगे सवारी. अशी जी गणपती परबे दिवस गणपती ते इंद्राचेर बसून हांगा भुलोकाक येता. भुलोका येवन ओट्टू कडेन तागेले पूज जेवचे पण ताका भारी खुशी येता. ओट्लोकाक तो प्रसाद खाता. लड्डू चकली उंडे खंय गोड पदार्थ पातोळी कडंब सान्नाण पंचकादाई अशें नाना नमुन्याचें खाण लोक दवरून घेवन ताका नैवेद्य करताची आनी तो बी ते खाता. ओट्टू कडेन खावन खावन ताका पोट जड जावन वता. तो परत इंद्राचेर बसून कैलासा लागी येता उरता. येता आसतना वाटेर एक दिवोड दिसते इंद्राक. तो भिवन जरा मागशी वता. ताणें मागशी वचच्या गणपती बुडकने पडता. पडता ताका तागेलें पोट फुटता. फुटून तागेलें पोट ताणें खाल्लेले ते लड्डू चकली उंडो नेवऱ्यो मांडे ओट्टू काय बुडू भायर पडताय. तेन्ना हो गणपती कसो करता बेग बेग काणगे आपल्याला पोटान ते घालून घेता. परत दिवड उरता न्हय. तो दिवड तागेले पोटा कशें सुतां घेता. परत पोट ओपन जायना अशें. ते आकाशांत आशिल्ले चंद्र पळयता उरता. ताका एक म्हयने हांस येता. तो व्हडव्हडान हांसता. ते गणपती आयकता. तेन्ना गणपती मस्त राग येता. कोणाक तशें ना पडील तेन्ना कोणी हांसल्यार राग येता की ना तशीच हे गणपती बी राग येता. तो तागेले एक दांत मोडता आनी ते चंद्रा भिसून मारता आनी ताका एक शाप दिता. आयच्यान कोणी तुगेले दर्शन घेना शिवराची म्हूण. ते आयकुच्याक चंद्राक कळना
हा सोटो देव न्हू कडकडेन तो गणपतीन पांय पडता. गणपती मुगेल चूक गेल रे, तू मंगळमूर्ती शुभदायको, हा तुगेल महिम कळनाशीची हसलं तुका मुगेल चुकी माफ कर म्हण नाना तरेन तेगेले प्रार्थना करता. तेन्ना गणपती ताका कितें पाप दिसता आनी म्हणटा बरो हा तुका शाप दिवन गेला जाल्यार रे भाद्रपदा चवथी दिवस कोण तुका पळयताच पळय तांगेची रे चोरीचो अपा देवो बाकी दिवस जाल्यार पळोवच लोक तुका म्हणटा. तेन्ना बी चंद्रू तेगेले म्हणटा ह्यो असो शाप दिले रे म्हाका लोक पळयनाच केन्ना म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा एकादो चुकून बी भाद्रपद चवथी दिवस तुका कोणी पळयलें बा त्यांनी सेमंतकमणीची काणी ते दिवस आयकू का. कोण सेमंतकमणीची काणी आयकताच की तांगेले ते पळयले दोश परिहार जाता तांगेचेर कसलो अपवाद येना म्हण उशाप दिता गणपती आनी मुखार तो कैलास पर्वता वता. अशी हे गणपतीले व्रताची एक महिम आसा. म्हणून गणपती परबे दिवस कोणीची चंद्रा पळोवच्या ना पळयले अपवाद येता म्हणून एक खरी खबर ही. गणपती परब करता आसतना लोक कोणी एक दिवस गणपती दवरून घेताची, कोणी 2 दिवस दवरून घेताची, नाही 5 दिवस दवरून घेताची, अशी नाही 9 दिवस 11 दिवस गणपती दवरून इकडे विसर्जन करताचे. हे विसर्जन करचे म्हळ्यार कसल्याक गणपती कसले विसर्जन करताची म्हण मस्त लोकांक गोत ना. ते कसले विसर्जन करताची म्हण हांव तुमकां सांगता. मागशी व्यासमुनीन गणपती लागीं महाभारत बरय म्हण सांगलें. तेन्ना गणपती अडना म्हणटा. त्यांनी लक्षगटले श्लोक सांगून घेवन गणपती लागीं महाभारत बरोवचें सांगलें. महाभारत बरयता आसतना व्यासमुनीन सांगिल्लें उरता तूं बरोवच्या सुरू केले नंतर उठचें ना, पुरा बरो घेवन उठका म्हण. गणपतीन बी हांव म्हणलें उरता. व्यासमुनी श्लोक सांगता वताची ताजे अर्थ करून हें गणपती महाभारत बरयता वता. बरयता आसतना ताका आंगा उठोवचें म्हणे कुचकुच येताचे, हुम हुम येता. तेन्ना ते व्यासमुनी पळयतात न्हय तेन्ना कशें करताचे की म्हळें तेन्ना थोडी बरी माती हाण घेवन ते गणपतीला आंगाक लायताचे. ताज्यान ताका तंप जाता न्हय तशें आनी थोडे दिवस वता आनी परत कुचकुच येता. तेन्ना बी त्यांनी तेगेल्या आंगाक माती हाडून सारयताचे. अशीच ही पुरा महाभारत देवा पासून त्यांनी गणपतीला आंगाक माती लायताची. ती माती सुकून घट्टी जाता वता. पुरा महाभारत वाचून बरोवन जायना पडना. ते गणपतीला आंगाक माती आसना न्हय ती कशी काडची म्हूण व्यासमुनी त्या करून न्हंय तूं बुडयताचे गणपती आनी चंद करून हातान घासून घासून माती धुवन काडताचे. म्हणूनची गणपती परबेक गणपती हाड घेवन तो गणपती न्हंयत बुडयताचे. हीच ते गणपती विसर्जनाचे काणी. अशी ही गणपतीली काणी आयकल निमित्तानं तुमकां सांगता आशिल्लें म्हाका वाट्टू लोकांक ते गणपतील दयेन आमगेलें जीवन मंगळमय जावं, शुभमय जावं, लोक आरोग्यवंत ऐश्वंत भाग्यवंत जावन चरड बाळ नात्र पणत्र जावन आमकां गणपतीचो अनुग्रह सदा सर्वदा उर म्हणून हांव ते गणपतीला प्रार्थना करता.